शेक पॉलिसी संबंधान सोमारा अखिल गोंय शेक धन्यांची मुखेलमंत्र्याबरोबर बसका जाली। सरकार शेक धोरण चालीक लायना जाल्यार धरणाक बसतले अशें शेक धन्यांनी म्हळां। अर्डेक्सवादी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आमी शेक ओनरांची मिटींग आपयली शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीक आज शेकांक गव्हर्मेंटान खरें म्हणल्यार आमकां सप्टेंबरांत लायसन्स इश्यू करपाक जाय। आजून पासून लायसन्सां इश्यू करूंक ना, ते हालीं ब्लेम गेम हे होता। ट्युरिझम म्हणटा CRZ म्हणटा NGTचेर, पूण NGTचेर हातूंत कांयच ना। हे हालीं दिसते NGTचें नांव घेवन लोकांक भिवयता। चड डिले केले आमी हॉटेलवाल्यांक, हे हॉटेलवाल्यांक 5 स्टार हॉटेलांत फायदो जावपाक जाय। ताका लागून आयज आमची हे लायसन्सां पेंडींग दवरल्या। म्हणटा प्रायवेटांचेर केस घायलेली, पूण जे खरें गोंयकार जे प्रायवेटान शेकां चलयताले ते शेकांक घायनासतना आसा। आनी हे भायले येवन हांगा शेकां चलयता तेंचे एक पूण शेकाक आयज तेमी हात लावंक ना। इलिगल आहा तांकां, जे भायले दिल्लीवाल्यांची जावं पुनावाल्यांची एकूय शेकाक तेमी हात लायता। सो आमी आयज मिटिंगेंत डिसिजन घेतलां, जे आयज जितलो लोक येयलो तितले ट्युरिझमाक वचोन आमी आतां हंगर स्ट्रायक चालू करता। आयज सावन आमची लायसन्सां मेळप पसून आमचे हातीन पडप पसून आमी आयज सावन आमचे हे हंगर स्ट्रायक हंगर स्ट्रायक चालू। टोटल कितले शेक? टोटल 367 शेक नॉर्थ एंड साउथ। या सगळ्यांना येयले सगळे येयले। म्हाका दिसता आयज इवन जे कोणें दुसरें एप्लिकेशन घातल्या आमचे जे जेन्युइन शेक ओनर आहा ते सगळे प्रेजेंट आहा आयज। आनीक जे कोणें न्यूय घातल्या तेय प्रेजेंट आहा। कित्याक लोकांक जे अनएम्प्लॉयड आहा, तुमी म्हणटा अनएम्प्लॉयड लोकांक तुमी शेकां दिता म्हणटा, पूण आयज हे कित्याक लागून जाता ते आमकां खबर आहा। तेन्ना मिनिस्टर अशें गेले, ताणें म्हणलें आमकां की तुमकां एंड ऑफ सप्टेंबरान लायसन्सां दिता म्हणून। एंड ऑफ सप्टेंबर काबार जालो, ऑक्टोबरान दिता म्हणपाक लागलो। मागीर म्हणपाक लागलो ऑक्टोबर बिफोर 15 दिता, दिवाळी तुमकां सगळे मेवतले। पूण ही एक गेम चल्ल्या तेंची की डिले करपाची NGTचेर घालून, पूण कांयच ना, NGT मॅटर कांयच ना। कोणाक मेवपा ना। आमी आमची एप्लिकेशन दिलां, आमी एक्चुअली एप्लिकेशन दिल्यार आयज म्हाका 15 दीस मायज जाले, पूण आजून पासून तेमी कांयच करूंक ना। आनी आमचे पयशे गेले, तेमी एप्लिकेशन फी 9,000 प्लस 1,350 रुपीज टॅक्स म्हणून गेलो। आमी 45,000 आमची एप्लिकेशन फी दिल्या, कांयच करूंक ना तेमी। हाका लागून आमी ताका लिगल नोटीस पासून सोंपलेली आनी आमी पेटिशन फायल करता हायकोर्टान। कित्याक आमची इतली फी गेल्या म्हणून। 5 स्टार हॉटेलांची फी घेतल्या तेमी 5,000। A स्टारान A कॅटेगरी हॉटेल, B कॅटेगरी 3,000 आनी C कॅटेगरी 500 रुपीज। आमचे 9,000 घेतल्या। म्हाका दिसता आमी 7 स्टारान पडले इमिजिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेक। आनी आयज फाल्यां तरी दिना न्हू जाल्यार आमी आमचो आनी प्लॅनिंग केलां। आयज आनी फाल्यांचे मदीं तरी ते डिसायड करून आमकां दिना न्हू जाल्यार आमी मुखार वयतले। ताका लास्ट टायम आमी सांगलेलें आमी जें आतां कितें करता व्हडलें करता म्हणून। आनी आयज आमी करता हंगर स्ट्रायक। इतलो लोक येयला, सगळे लोकांक येवन आमी हंगर स्ट्रायक करता। आनी आयज तरी कोना कांय डिसिजन जायना, नाजाल्यार आमी मुखार व्हडलें करतले। आमी बिचार वचोन ट्युरिस्टांक सांगतले आमचो गोंयचो सरकार फोटींग म्हणून डिपार्टमेंट फोटींग म्हणून आमी बिचार मोर्चा काडीत जाल्यार व्हडलो इश्यू जातलो, इंटरनॅशनल इश्यू जातलो। ताका लागून आमी मातशें फाटीं सरून आयज ट्युरिझमाक वता। हें वॉर्निंग तांकां।